हाजे परस व्हडलो यू टर्न जस्टिफाय करपाक बिलकुल ना. हे पळय विजय, लिगल मायनिंग सुरू करपाक जाय आसलें, गव्हर्मेंटान क्लियर केलें. लिगल मायनिंग सुरू करपाक जाय म्हणून मायनिंग सस्पेन्शन केल्लें. त्या खातीर सीएमान ऑलरेडी क्लियर केल्लो की आमी टेम्पररी सस्पेन्शन करता म्हणून. ओके. दुसरो विशय जे आशिल्लो हे सगळे व्हेरीफाय करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाक जाय. परत आतां जे मदीं परत सीईसीक जे लेटर बरयलें गेलें हॉनरेबल मेंबरान, ताच्या खातीर परत नवीन एक एफिडेविट, हेतू करून ऑब्स्ट्रक्शन जे आसा हे काही प्रमाणात आमी म्हणटा एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण जे आसात, पर्यावरणवादी हे मदीं प्रॉब्लेम करतात, बाकीचे लोक प्रॉब्लेम करतात. ह्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवपाक जाय. ताच्या खातीर गव्हर्मेंटान ह्या विशयाचेर गव्हर्मेंट क्लियर आसा. गव्हर्मेंटाक लिगल मायनिंग ह्या स्टेटीत सुरू केल्लें जाय. तूं कितें दिसता? तो म्हणटा आमची भुमिका क्लियर आसा. तूं कित्याक कन्फ्यूज आसा? हांव कन्फ्यूज नाच. म्हाका दिसता एक की जेन्ना 35,000 कोटी रुपया शाह कमिशनान क्वॉन्टिफाय केल्ले आहा, ते गव्हर्मेंटान डिस्प्यूट केले जाल्यार ते कितले फिगर? कित्याक पीएसी रिपोर्टाचेरूय मनोहर पर्रीकार सांगतालो की इलिगल मायनिंग व्हडल्या प्रमाणात जाला म्हणून. 3,500 कोटी फिगर दिल्ले ना. आतां हे 35,000 जालें ते जर रॉंग जाल्यार ते भशेन ताणें एफिडेविटान घालचें, बेगींतल्या बेगीन घालचें की बाबा हे तुजे फिगर रॉंग म्हणून, आनी कितें फिगर आहा ते रिकवर करचें. आतां मायनिंग डिपेंडंटाची जी अवस्था जाल्या ती अवस्था आमकांय वायट दिसता, सगळ्या गोंयकारांक वायट दिसता. आनी इट्स नॉट ओनली दॅट, इट इज वन आर्म ऑफ द इकॉनॉमी विच इज जस्ट कॉलेप्स्ड. सो वी ऑल्सो स्ट्रॉंगली फील फॉर दॅट. बट हाजेर फक्त सेंटराचेर आनी हाजेर आनी कोण एनवायरमेंटलिस्टाचेर बॉल मारून जावपाचो ना. आतां तुमी ते सरकार चलयतात, but you have to assume. Are you confident that government is ready to present a strong argument before Supreme Court? I do not know the government, what the government is doing. I can never say for sure, because the government is doing what it should be doing. See, various U-turns were unpredictable. गव्हर्मेंटान खंयचो यू टर्न घेवंक ना. गव्हर्मेंट मायनिंग भागातल्या लोकां खातीर तितकेच सेन्सिटीव आसा. त्याच्या खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो गव्हर्मेंटान आखलेल्यो आसा. गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेरूच डिपेंड रावला अशें ना की एक मागणी आसा आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटान काही प्रमाणात मदत करपाक जाय आसली, ही मान्य करपाक जाय. कितलोसोच कोटी रुपया जो आसा हो रेव्हेन्यूच्या माध्यमांतल्यान सेंट्रलान गेल्लो आसा. तो जेन्ना आमचेर आपत्ती येता जाल्यार दिवपाक काय हरकत ना. ही पहिली बाजू आसा. दुसरी आमी पळयता की चीफ जस्टीस खांडेपारकर हाच्या सकयल जी समिती बसयल्ली आसा ताणें आपलो रिपोर्ट जो आसा हो तयार केल्लो आसा, आनी ते एफिडेविट हे जाता तितके बेगीन फायल जातले. आनी इंटरेस्ट ऑफ रिकवरी कित्याक जायना? रिकवरी जातली, केन्ना जावनी न्ही, केन्ना कोणा कडच्यान जातली? तेंच्या कडल्यान जातली. यू आर कॉन्फिडंट की सुप्रीम कोर्टाक फाल्यां तुमी कन्विन्सिंग बाजू मांडपाक शकतात की सुप्रीम कोर्ट तुमचेर फाल्यां विश्वास दवरून घडये सांगतले की चल, वी आर गिविंग यू अ चान्स, क्लीन दिस अप अँड स्टार्ट लिगली. 100% कॉन्फिडंट आमकां मुख्यमंत्र्यांचेर विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी सगळो एफिडेविट जो रेडी करपाक घेतलेलो आसा तातूंतल्यान जेन्ना आमची बाजू सुप्रीम कोर्टान मांडल्या उपरांत सुप्रीम कोर्ट आमकां आसा तसो आमकां जर हे मदले लोक कांयच प्रॉब्लेम करिना आसत जाल्यार हे गोवा गव्हर्मेंटाचेर सोडटले. आनी गोवा मदली लोक कोण? विजय सरदेसाय, अलेक्स रेजिनाल्ड बी. आतां अलेक्स रेजिनाल्डान तुमी पळयलें की जेंच्यांनी सीईसीक बरयला, आतां विजयान बरयला जाल्यार म्हाका खबर ना. तुमकां खबर ना तुमचें सरकार चलना. विजयान बरयला सरकाराक टाइम दिवचो. विजय काय लिपून केन्ना बरयना. सो विजयान तांचे म्हणणे विजयाने आता सरकाराक टाइम दिवचो, एफिडेविट फायल करून सरकार कितें 5 वर्सां दिता हांव. हांव इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. मागीर तुमी भिता कित्याक? गोंयच्या लोकांनी सांगला की भारतीय जनता पार्टीन सरकार चलोवचें, काँग्रेसीन विरोधान बसचें. आणि तुम्ही म्हणटात की ह्या विशयाचेर सद्याक तरी कोणे आनी आडमेळी हाडची न्ही. गोंयच्या लोकांनी सांगला ते आयकचें. तिसरो विशय 5 वर्सां वगी बसपाचें. तिसरो विशय हांव वगी बसप विरोधान बसा म्हणून सांगता. तिसरो विशय जो आसा तो सामको म्हत्वाचो, तो म्हळ्यार मोपाचो. आनी ताचेर तुमी आरोप करतात विजय सरदेसायाचेर की हो विशय काडून विजय तुगेलो राजकारण करता. कित्याक राजकारण करता? ताचे कडेन तागे एकूय पॉयंट बरोबर न्ही, सगळे पॉयंट चुकीचे. पयलो विशय, विजय फाटल्या 5 वर्सांक खंय आशिल्लो? काँग्रेसीन पळोवपाक जाय. काँग्रेसीन आशिल्लो जाल्यार फाटल्या 5 वर्सांक ह्या मोपाचेर तयारी काँग्रेस करताली तेन्ना विजय वगी कित्याक आसलो? हे विजयान पयलीं सांगचें. कारण फाटल्या 5 वर्सांक इतको हो विशय फुडें गेल्लो आसा आनी तेजी गोंयाक गरज आसा कितली ही सगळेच सांगतात. आमी सांगना तर काँग्रेसवालेय सांगतात. मागीर विजय हे आतांच राजकारण कित्याक करता? विजयाक खंय तरी स्टंटबाजी करपाक जाय, स्वता खंय तरी फुडें येवपाक जाय. स्टंटबाजी वेल्यान सुरवात केल्ली ही तुगेलो जो इशू आहा. उत्तर दिता राव. पयलें म्हणल्यार तूं दक्षिण गोंयचो लिडर जावपाक सोदता. पळय, दक्षिण गोंयचो लिडर म्हळ्यार आतां तेच म्हणटा दॅट आय वॉन्ट टू डिवायड गोवन्स बाय ओपोजींग मोपा. माथानी साल्दानान खुबदां म्हणिल्लें आहा, जें हांवें काल हावजान दाखयलां की मोपा इज अ स्कॅम अगेन्स्ट गोवा म्हणून.
इट इज एक कारस्थान गोंयचे विरुद्ध म्हणून कोण करता म्हणजे हे पहिले फाटल्या 5 वर्सांत कित्याक म्हटलें ना? मातांनी साल्दाना डिवायड करूंक सोदतालो गोंय, हांव करूंक सोदतां, तोय करूंक सोदतालो अशें म्हणूंक सोदतालो. कोण कित्याक कोणाची तो कारस्थान? स्वर्गीय माता कारस्थान प्रो महाराष्ट्र लॉबीचें इतल्याच ती खातीर बीजेपी भितर आसा 100% आहा. प्रमोद सावंत प्रो महाराष्ट्र, उत्तर गोंयचे प्रमोद सावंत प्रो महाराष्ट्र. उत्तर गोंयचे काय फायदो जायना. तसो आसत- उत्तर गोंयचे तसो फायदो- आसत जाल्यार- थंय फायदो जाता फक्त सिंधुदुर्गाक. म्हणजे तशें आसा जाल्यार आंबो, फाटले फावटी आशिल्ले सिंधुदुर्गाचो काँग्रेसचे आंबो लिडर व्हरून कितें कार्गो करताले? करपाक. काँग्रेसचे लिडरूय प्रो महाराष्ट्रीयन आसले अशें म्हणपाचें विचार. 100% जॉईंट फाटले वेंचर फावटी काँग्रेस आनी फाटले फावटी 5 BJP. वर्सां विजय कितें करता? विजय कितें करता आतां विल्फ्रेड मिश्कीत कितें करता की पयलीं बॉल मारतालो आतां खंयचे गोलीन गेला. विल्फ्रेड मिश्कीत एअरपोर्ट थंय उरून आतांच याद कित्याक जाली म्हाका म्हणटा? आतां तुमचो तुझे म्हणणे कितें? गोंयचो कांयच फायदो ना. पार्टी ऑफिस बेरर पळय गोंयचो कांयच फायदो ना. इकाव म्हणटा तो रिपोर्ट गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला. आज आन्सर काल म्हाका आन्सर दिलो बरोबर. की आमी एक्सेप्ट करता. इकावाचें एक फायंडींग आहा की एज अ प्री कंडिशन हॅव अ हायवे विच वील कनेक्टेड टू ऑल द इंटिरियर प्लेसीस. प्री कंडिशन करा पयलें. इट ऑल्सो कॉल्स फॉर अ in depth study to check the viability of 2 airports because ICAO has doubted the viability of Mopa. Third is they are asking for a comprehensive airport development strategy. बरोबर. हे कित्याक करूंक सोदना? Why is the government in a haste? आणि मायनिंग जे बंद जावन ताणी सगळी प्री कंडिशन्स जर फुलफिल केली, हय. विजय सरदेसाय विल नॉट हॅव एनी पयली प्रॉब्लेम. करा मरे. अरे वी विल कम टू नो what is the problem? How do you presuppose that the survey is going to say that both airports are going to be viable? तुमका कसे कशें कळ्ळें तुका? मुख्यमंत्र्यान ह्या कसलो विशयाचेर confidence मुख्यमंत्री कोण? मुख्यमंत्री सांगपाक कोण हाजेर एक्सपर्ट सिव्हिल एव्हिएशन नाही, म्हाका एक एक्सपर्ट सांग, प्रमोद बाब. मुख्यमंत्री सगळो एक्सपर्ट सिव्हिल एव्हिएशन एक्सपर्टाक बरयल्ले आसा. हे अरे क्लियर करपाचें इकावन बरयल्ले आहा. विजय सरदेसाय शिकून उलयता. विजय let him विजय talk. सरदेसाय काल क्लियर कट उत्तर दिल्लें आसा. हाजेर काय क्लियर कट उत्तर दिना आज अर्धवर वा विजय. मोपा जो आसा हो मोपा जातलो त्या बरोबर दाबोली हो उरतलोच. उरल्या उपरांत क्लियर तुमकां ताजो एक मुद्दो आसा. तुमकां असो कसलो कॉन्फिडन्स आसा की इतल्या कमी डिस्टन्सा भितर 2 एअरपोर्ट वायबल जावपाक शकतात अशें? आमी एक पळोवपाक जाय सद्याचो एक्झिस्टींग जो एअरपोर्ट आसा हो आमी पळयता ताच्या खातीर थंयसर एक पार्किंगची सोय ना. पण कितलेशेच फावटी जे टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येवंक शकता ते लँड जावंक शकना हे पळोवपाक जाय. आनी गोंयचो जो टुरिजम वाडटा त्या माध्यमान जर पळयत आमी जाल्यार गोंयाक इंडिपेंडंट दुसऱ्या आनी एका एअरपोर्टाची गरज आसा. सो तुमचें म्हणणें की मोपा फुडली एक 4-5 वर्सां भितर तरी जावंकच जाय. आमी फुडल्या जेन्ना 20 वर्सांचो गोंयचो विचार करता आसत जाल्यार पळयत जाल्यार इन फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा टुरिजम ऑफ गोवा ही जर इंडस्ट्री पळयत ते म्हणटात गरज आसा. ते म्हणटात आमी दाबोळी दवरतात. आतां तरी विजयान मोपा नाका म्हणचे न्ही. ना दाबोळी दवरता म्हणून सांगपाक तांकां कांय अधिकार ना. कित्याक तातूंत फर्स्ट ऑफ ऑल दाबोलीचो एअरपोर्ट नेव्हीचो एअरपोर्ट बरोबर. आनी हाजे पयलीं अशे इन्स्टन्सीस खूब कडेन जाल्या. हैदराबाद जाला आनी बेंगलोर जाला. जंय नवो एअरपोर्ट जेन्ना आयलो तेन्ना पोन्नो एअरपोर्ट बंद पडटा. हीच परिस्थिती हांगा येवची ना म्हण कित्या वयल्यान म्हणटात ते उलयतात प्रायम मिनिस्टराचे एश्युरन्स. आतां प्रायम मिनिस्टर सारको दिसपाक लागलो. काँग्रेसीक ते फातयेतात इतले. हातूंत म्हाका व्यंकय्या नायडू जो विजिटींग तांचो लिडर आहा ताणें सांगलां तें सारकें दिसता. हे हांगा म्हणटा तो सरकाराक काँग्रेस सपोर्ट करता. हांव सदांच म्हणटा की स्ट्रँग्युलेशन ऑफ दाबोली अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ मोपा इज एन इनडायरेक्ट मर्जर ऑफ गोवा इनटू महाराष्ट्र which is a joint venture of Congress and BJP. तुका आनी कसली एश्युरन्स जाय तांचे कडेन? तुगे तो विरोध बंद करपाक. Who are these people to give assurance? It has to be given by the Navy. It has to be given by the Defense Ministry. It cannot be given by one Chief Minister. विचारचे नेव्ही विचारचे डिफेन्साक हांव कित्याक विधानसभेक तुम्ही सरकार चलयता मरे. सरकार चलयतालो. सरकार मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्री कित्याक सांगता? मुख्यमंत्री आतां एक ताजो मुद्दो विजय कितें? तुका जर तांचे विश्वासच ना तो आनी विधानसभेक कित्याक काडटा मुद्दो? विधानसभे म्हजो अधिकार हांव आमदार जाला इश्यूज गोंयचे काडपाक. सेकंडली आज ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट म्हणटात ते. ग्रीनफिल्ड म्हणटाचे डेफिनेशन कितें? ग्रीनफिल्ड इन्व्हेस्टिंग इज अबाउट FDI इन्व्हेस्टमेंट. बरोबर. इट कॉल्स फॉर PPP. बरोबर. तांचो विजन डॉक्युमेंट आहा. BJPचो विजन डॉक्युमेंट आहा जातून श्रीपाद नायक पर्रीकार दिश्टी पडटा. तांणी क्लियरली सांगिल्लें आहा की PPP प्रोजेक्टांनी 80% जमीन फक्त कॉन्ट्रॅक्टरान घेतकर त्या पार्टीन घेतकरूच आमी लँड एक्विजिशन स्टार्ट करतले म्हणून. आतां 54 लाख स्क्वेअर मिटर्स कित्याक एक्वायर केलें? कित्याक तुमी इनिशिएट केलें पयर? 22 लाख स्क्वेअर मिटर इज द लार्जेस्ट एक्विजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा विच मीन्स BJP इज डुईंग अ यू टर्न इन इट्स विजन डॉक्युमेंट. तो विजन डॉक्युमेंट यू टर्न ताजो तुमचेर विश्वास ना पण तरी आसतना वॉट आर यू गोइंग टू एश्योर गोवन्स युअर फायनल कमेंट्स वेदर हे जे डाउट्स एक जबाबदार आमदार रेज करता एक सत्ताधारी म्हणून तुमी ताका कशी उत्तर दितले? फायनल कमेंट्स.
एक म्हणजे दाबोळे एअरपोर्ट हो लोकां खातीर खुलो आसतलो हे क्लियर कट आसा नॅव्हिगेशन आसत किंवा बाकीच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें आसा हे विजयाक विधानसभेनूय विधानसभेच्या बरयलें पटलाचेर is not good enough. विधानसभेच्या पटलाचेर जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगला त्यांनी मान्य करपाक तुम्ही जाय सगळी प्री रिक्वेशन्स फुलफिल करूनच मुखार वतले शुअर शुअर तोपर्यंत तुम्ही मुखार वचची ना ना. घाई करची ना हांव म्हणटा ताणें सांगलें घाई करची घाई ना. करची ना जाल्यार पयलीं इन डेप्थ स्टडी लाया ते करतो म्हणटा न्ही ते बे करा मरे Then you are okay आमी with तेच it. म्हणटा सुरू करा. केल्ले आसा सुरू ना, केल्ले करू आसा ना. सुरू केल्ले आसा अरे बाबा पळय ICAO report is very clear. It calls for an in-depth study. That in-depth study has never been done. They are talking about a consultancy of an infrastructure company. सो तुम्ही ह्यो सगळी प्री रिक्वेशन्स तुम्ही फुलफिल करतले इतले assurance ना तुम्ही दितात. सेकंड एक इश्यू मेन आहा चिपी मोपा जर येना जाल्यार चिपी येतले म्हणून सदां बीजेपी म्हणटा आतांच अर्दवर पयलीं तांचे एमपीन श्रीपाद नायकान जो सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर आसलो आदलो ताणें सांगला मोपा येवनूय बी चिपी येतले म्हणून मागीर दॅट मीन्स दीस पीपल आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड दे डोंट नो वॉट इज देयर स्ट्रॅटेजी फकत मोपा म्हणून फुडें चालल्या तुम्ही हांकांच पयलीं कितें खबर ना कितें घाई करची ना प्री रिक्वेशन्स फुलफिल करून मुखार वतले सगळी प्री रिक्वेशन फुलफिल जाल्या उपरांतूच फुडें वयतले गव्हर्मेंट हे गव्हर्मेंटान क्लियर केल्लो आसा स्टँड आणि ताजे उपरांत तरी विजयाक असली टिका करपाचो चान्स आसचो ना ना इतल्याचेर आमी आयची भासाभास खंय तरी क्लियर कट एश्युरन्स दिला विजय सॅटिस्फायड ना तो म्हणटा आपल्या हे कोण एश्युरन्स दिवपी काय म्हणून पण तरी आसतना क्लियरली सांगला घाई करची नात मोपाचेर मायनिंगाचेरय जाला 2 दिसां भितर एफिडेवीट रेडी आता थंय खंय तरी स्ट्रॉंगली सुप्रीम कोर्टा भितर वतले हे ते सांगतात आणि तिसरो म्हळ्यार लॉ अँड ऑर्डराची परिस्थिती ते म्हणटा सगळ्योच गजाली पुलिसेचेर घालून जायना खंय तरी समाजानय स्वता कडेन पळोवपाक जाय इतल्याचे आमी भासाभास सोंपयतात परत विधानसभेचें कामकाज स्टार्ट जाता पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार